हाचेर आशिल्ले आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष सदानंद भाई तानावडे, तशेंच प्रोटोकॉल पंचायत आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन सर, तशेंच एनवायरमेंट मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर आमचे अलेक्स सिकेरा सर, तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष दीपक नाईक, तशेंच आतां हाचेर आशिल्ले आनी आमकां परत एकदां जॉईन करपा खातीर आयिल्ले आमचे कालुजबाब आल्मेदा एक्स-MLA आनी ताचे सगळे फुडें बशिल्ले कावन्सिलर भाव आनी भयणांनो, तशेंच तुजे प्रेस पावले, सगळ्यान पयलीं सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां आनी खूब उमेद जाता की आज मोदी का परिवार जाका आमी म्हणटात तो एका अर्थान वाडत वता. आज देशभरान मोदीजींचें काम पळोवन तांचे सगळ्या कडेन आमच्या देशाक फुडें व्हरपाचें विजन पळोवन आज म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आज भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जावपाक उत्सूक आसा आनी आमकां खूब अभिमान जाता की आज वास्कोनसून पसून आमचो एक्स-MLA कार्लोस आल्मेदा तोय आज आमकां जॉयन जाता. फाटल्या तेंपारूच हांव तांकां मेळून मोदीजींचें विजन कितें आसा आनी ताचें पुस्तक एक तांकां भेट दिल्ली आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की आमची सावथ गोवाची कॅन्डिडेट जी आसा पल्लवी देडपो तांकां सपोर्ट करचो, तशेंच मोदीजींचें जें विजन आसा विकसीत भारताचें ताका तुमी सपोर्ट करचो. आनी ताणें म्हाका तेन्नाय सांगिल्लें आपण विचार करता म्हणून आनी म्हाका दिसता ताकाच प्रेरीत जावन आज सगळ्या कडेन ताणें डिसिजन घेतलें की आमी आज सगळ्या भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जावप आनी देशाच्या प्रधानमंत्रीचे हात परत एकदां घट करप हें तांणीय ठरयिल्लें आसा. त्या खातीर हांव तुमचे सगळ्यांचे मनकाळजांतल्यान योगदान दितां आनी आमचे प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद भाई तानावडे हांकां फुडलीं सुत्रां सांबाळपाक आयज आमचे कडेन आमकां खूब फक्त दोन टायपचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार वास्कोचे आमचे आदले नेते श्री कार्लोस आल्मेदा आज भारतीय जनता पार्टीन पुन्हा एकदा जॉईन जाला. त्यांचे स्वागत विनंती करता प्रदेश अध्यक्षांच्या कडेन की तांकां शाल दिवन मेंबरशीप दिवन तांकां भारतीय जनता पार्टीन स्वागत करचें. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे मातशें फुडें सो मातशें फुडें आज वास्कोन पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टी डबल बलकट झाल्ली आसा. फुडल्या सुवातीचेर विनंती करता आमचे वास्कोचे काउन्सिलर श्री फ्रेडरिक हेंड्रिक्स जाका आमचे सगळे जाण ओपी म्हणून वळखता, श्री फ्रेडरिक हेंड्रिक्स. भारतीय जनता पार्टीचा वेलकम फ्रेडरिक्स. दुसऱ्या सुवातीचेर आमचे न्यू वाड्याचे तडफदार काउन्सिलर यतीन कामोर्लेकर, दोन टाइमचे काउन्सिलर आमचे यतीन कामोर्लेकर. यतीन मातसो वेलकम यतीन. श्रद्धा महाले, सौ श्रद्धा महाले, श्रद्धा महाले शेट्टी. वेलकम श्रद्धा. आमच्या नारी शक्तीक आणि एक जबरदस्त कार्यकर्ते सौ बेबिता अरुलकर. वेलकम बेबिता. श्री नारायण बोरकर, काउन्सिलर नारायण बोरकर. तसेच आमचे आदली नगराध्यक्ष सुचिता शिरोडकर. ती आमची आदली नगराध्यक्ष वास्कोची सुचिता शिरोडकर. महिला ब्लॉक काँग्रेसची महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट असते. सुदीप धारगाळकर आमचा युवा अध्यक्ष असतो. आदलो जनरल सेक्रेटरी सुदीप. श्री दामपाल स्वामी आदले नगरसेवक
तेजी मिसेस नगरसेविका आसा वास्को शलाका शलाका कांबळे खरं म्हटल्यार वास्कोचो काँग्रेसीचो अखंड ब्लॉक आयज रिजायन जाल्लो आसा आनी तो भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जातलो आणि ह्या खातीर आज वास्कोन आमची जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी लीड घेतली ही आमकां सगळ्यांक निश्चित जाल्लें आसा. फुडल्या सुवातीचेर आमचे प्रदेश अध्यक्ष खासदार सदानंद भाई तानावडे आपले उल्लेख करतले. काउंसिलर सरदास देविता फेडरिक दंपाल दीपक भाई बुके असले ते दीपक भाई बुके पडल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात आज आमचे आदले आमदार कार्लोस बाब आल्मेदा यांच्या पक्ष प्रवेशाच्या निमित्तान आमचे बरोबर हांगा उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे दाबोळीचे आमदार आणि आमचे गोयचे मंत्री मोहीन बाब गुजिनो, नुवेचे आमदार आणि गोंय राज्याचे मंत्री अलेक्स बाब शिकेर, वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, मतदारसंघाचे अध्यक्ष दीपक नाईक आणि ज्यांच्यानी आज पार्टीन प्रवेश केला ते आमचे आदले आमदार कार्लोस बाब आल्मेदा, त्याच्याबरोबर जॉईन झाले आमचे मुरगांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन काँग्रेसी ब्लॉक प्रेसिडेंट हांव सगळ्यांचे भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारान परत एकदा स्वागत करता. आमचे कार्लोस बाब आल्मेदा हे 2 वेळा भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशिल्ले आणि भारतीय जनता पार्टी कार्लोस आल्मेदांक तशी नवीन ना. तांच्यांनी वास्को म्युनिसिपालिटी भितर 3 वेळा ते काउन्सिलर जाले, म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन आणि भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर सत्तेन नासली तेन्ना पासून भारतीय जनता पार्टी बरोबर ते आशिल्ले 2007 नंतर. आणि आज परत एकदा खूप बरें दिसता की कार्लोस आल्मेदा परत आपल्या स्वगृही परतून आयिल्ले आसात. हांव तांकां वेलकम करता. तांच्या बरोबर काँग्रेस महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट वास्कोची मंदा शिरोडकर ही एक्स चेअरपर्सन वास्को म्युनिसिपालिटीची ती भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी आज कार्लोसा बरोबर प्रवेश केलो आसा. तांकांय हांव वेलकम करता. आमचे यतीन बाब कामुलकर भारतीय जनता पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले आणि काउन्सिलर म्हणून ते बऱ्या तरेन काम करतात. परत एकदा यतीन बाब कामुलकर हे कार्लोसा बरोबर भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो आसा त्यांचे हांव अभिनंदन करता. फ्रेडरिक हेनरिक हे सुद्धा आज सध्या वास्कोचे काउन्सिलर आसात आणि भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी परत एकदा प्रवेश केलो आसा तांचे हांव अभिनंदन करता. श्रद्धा महाले हे काउन्सिलर म्युनिसिपालिटीचे तांचे हांव अभिनंदन करता. माताईस मोंतेरो सध्या काउन्सिलर आसात तांचे हांव अभिनंदन करता. देविता आरोलकर ही काउन्सिलर आसात तिचे हांव अभिनंदन करता. नारायण बोरकर हे काउन्सिलर आसात तांचे हांव अभिनंदन करता. धनपाल स्वामी हे काउन्सिलर आसात तांचे अभिनंदन करता. सुदीप धारगळकर हांच्यांनी निवडणूक लढयली म्युनिसिपालिटीची त्या वेळाचेर ते जिखून येवनाशिल्ले पण बऱ्या तरेन तांच्यांनी थंय वोटींग घेतिल्ली. ते आज कार्लोसा बरोबर परत पार्टीन आयिल्ले आसात. तशेंच शलाका कांबळी हे सगळे जाण कार्लोस आनी ताच्या कार्लोसा बरोबर ही पूर्ण टीम भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी प्रवेश केलो. हांव तांचे अभिनंदन करता. आनी ज्या तरेन एक बरें डिसिजन कार्लोसान घेतिल्लें आसा. कार्लोस जरी काँग्रेसीन गेल्लो आसत जाल्यार सदोदीत आमचे बरोबर तांचो संपर्क हो सदोदीत आशिल्लो आनी पार्टीचे बऱ्या तरेन काम करपाक तांचे थंय योगदान आसा. आनी ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे नेतृत्व करतात आनी ज्या तरेचे संबंद देशभर जे काम पळयल्लें आसा कारण तांकांय पार्टी तशी नवीन ना. भारतीय जनता पार्टी 2007च्या नंतर आपल्या सत्तेन नासली त्या वेळाचेर कार्लोस हे पार्टी बरोबर आशिल्ले आनी एक मुरगांव तालुक्या भितर म्हणजे आमचे 3 मतदारसंघ जे आसात दाबोळी, वास्को आणि मुरगांव
ह्या तिनूय मतदारसंघाक एक कनेक्ट आशिल्ली म्युन्सिपालिटी. यामुळे ह्या म्युन्सिपालिटी भितर ही संपूर्ण टीम आज पार्टी भितर आयिल्ली आसात आनी त्यामुळे डेफिनेटली ताचो फायदो आमकां ह्या मुरगांव तालुक्यांतल्या 3 मतदारसंघां भितर जातलो. हांव कार्लोस बाब आल्मेदाक पार्टी भितर वेलकम करता, आमच्या परिवारा भितर वेलकम करता, मोदीच्या परिवारा भितर वेलकम करता. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ही संपूर्ण टीम, आमचे सगळे नगरसेवक, कारण सगळे ऑर्गनायझेशन हे नवीन ना. यतीन कामोलकर हे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले, त्या वेळाचेर आमचे डिचोलकर हे अध्यक्ष आशिल्ले. आनी त्यामुळे संपूर्ण टीम ही पार्टी नवीन आयिल्ले जरी नवीन आसले आसत जाल्यार पार्टी तांकां नवीन ना. आनी त्यामुळे ही टीम बरे तरेन काम करतली. आनी येणाऱ्या निवडणुकीक आमची 7 मेक जी निवडणूक जातली, आमची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास जॅम्पो हिका निवडून हाडपाक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ निशाणीची मतदान वाडोवपाक लागून ही संपूर्ण टीम आपल्या मतदारसंघात काम करतलीच, पण ताच्या भायर सुद्धा मुरगांव तालुका आसत किंवा बाकीच्या भागा भितर त्यांचे योगदान भारतीय जनता पार्टीक आसतलें अशी अपेक्षा व्यक्त करता. आनी परत एकदा कार्लोस बाब आल्मेदा हांचे अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी परत जो आपण निर्णय घेतलेलो आसा पार्टीन येवपाचो तो एक बऱ्या तरेचो निर्णय आसा. कारण बरेचदा आमकांय वास्को वयतकच अडचण जाताली, कार्लोसाक न मेळटा येवचें पडटालें, फोनार उलयताले. पण आज आमकां एक हक्काचें घर परत एकदा वास्को हांगासर मेळिल्लें आसा. म्हळ्यार म्हाका याद जाता की आमी वास्कोन वयतकच जाल्यार कार्लोस कितें तरी खावन वचूं जाय रे म्हणटकच घरा येवन वच म्हणपाक म्हळ्यार आमचें परकेपण अशें नाशिल्लें. आनी त्यामुळे परत एकदा आमकां स्वताचें अशें आनी एक ठिकाण वास्को शहरा भितर उपलब्ध जाल्लें आसा. आनी त्यामुळे ताचो फायदो भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेश आसत, भारतीय जनता पार्टी मुरगांव तालुक्याक डेफिनेटली जातलें. हांव परत एकदा त्या संपूर्ण टिमीचें अभिनंदन करता आनी कार्लोस बाबाक विनंती करता की तांच्यांनी आपलें उलोवप करचें. आयज म्हाका याद येता आमचे आदले सीएम पर्रीकर बाबा कितें याद येता की तो एक ट्रेन पडलो सोंपलो तेन्ना आमी भिले, सगळे भिले आमी. कित्याक आमी भिले? आमची पार्टी करतलो, गव्हर्मेंट करतलो. पण आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पत्रकार दाखयला की पार्टी चलपाची बरी भायर चलता आनी गव्हर्मेंट बरें चलता. आनी मुख्य याद एक सीएम आमचो एक सी पार्टीकर तो पार्टी प्रेसिडेंट आसलो पयलो. तो लकी प्रेसिडेंट तेन्ना जिखलेले, तेन्ना सगळे सीट जिखताले. आयज म्हाका दिसता आमी फक्त लकी आमचो आतां प्रेसिडेंट आसा तेन्ना आयज दोनूय लोकसभा सीट जिखतले. लक जाय तेणें फक्त लक हाडला बीजेपी. आयज खूब सांगपा जाय म्हाका एक मुसळ उलोवपाक आमचो दाजीन आमची सगळी कामां प्रोपोज केली ती फुडें वयले. खूब कामां प्रोपोज केली, हॉट मिक्सिंग, अंडरग्राउंड केबलिंग, फिश मार्केट, म्युनिसिपल बिल्डिंग, दाजी फुडें वयले. तेका हांव हॅपी, तेका लागून दाजी पयलीं फाटीं येयले हांवें चिंतलें कितें जाता जावपा न्हू. डेव्हलपमेंट आमी पयलीं करता, PM जालो देश फुडें व्हरपा आमी. आयज आनी एक सांगपा जाय आमचो मोबायल बाबा, संकल्पा, मागीर मुरगांव, वास्को, दाबोली आमी तीनूय सारे काम करून फुली हाडपाचें, हे आमची प्रॉमिस. इतलें सांगून म्हाका आनी सॉरी आनीक आमचो उलयना ना बातो फ्रेंड आमचो यूथ तेन्ना आमी एकटें काम केलें. इतलें सांगून देवभर प्रभू आनी देवभर फक्त पार्टी एक्सेप्ट केलें पडटलो म्हाका. उपस्थित आमचे पार्टी प्रेसिडेंट, म्हाका याद जाता एक पार्टी मिटींग हांवें सांगिल्लें की कशें फुडलें इलेक्शन येवचे पासून बाब सदानंद तनावडे आसपा जाय. आनी हांवूय मानता की ते तशेंच बरयल्लें आसा. तो आसतना आमी सक्सेस आफ्टर सक्सेस हे दोनूय सीट आमी जिखले म्हण तुमी समजा. आनी हेजें उदाहरण लायव्ह उदाहरण म्हणल्यार बाब कार्लोस आल्मेदा आमकां परत जॉइन जाता. एक डबल मेसेज, एक मेसेज मुर्मुगांव आमी सारखे घट जाले, आमी आलना वास्कोय आमी घट जाले. दुसरी सावथाक मेसेज जे म्हणटाले थोडे मायनॉरिटीज आमचे बरोबर ना, मायनॉरिटी ना, हो बदल जाल्लो आसा. नरेंद्र भाई मोदीन दिल्ले कॅन्डिडेट बाय पल्लवी टेम्पो तेका कॅन्डिडेट म्हणून बसयतकच सावथाक हेय चित्र चेंज जाला. आनी हे दाखोवन दिता आयचें उदाहरण आनी ते स्ट्रेंथन करता म्हणजे आनी बळकट जाता बाब कार्लोस आल्मेदा आमकां जॉइन जावन.
हांगा उपस्थित माझे कलीग बाब एलेक्स इक्वेरा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट दीपक, माझे मित्र आणि आम्ही सदां वांगडा काम करपी बाब दाजी सालकर, हांगासर उपस्थित सगळे आता जॉईन जाला ते बाब यतीन कमुलेकर, बाब फ्रेडरिक, बाई श्रद्धा, बाब मतायस मोंतेरो, देविता अरुलकर, नारायण बोरकर, धनपाल स्वामी, सुदीप दरगलकर, शलाका. हांगासर म्हाका दिसता मंदा शिरोडकर हांवें मिस जाले. एक्चुअली थोडे जाण माझे कॉन्स्टिट्युन्सीन रावताय बी, मंदा माझे कॉन्स्टिट्युन्सीन रावता आणि ते म्हणजे आमचे इतले एकमुखार आमी मेळटा आनी जोडटा एकूच संदेश वयता. हे कितें जावपाक पावला? लोक आज चित्र पळयता फुडें. बाब मोदी येयलो, 370 पार जाले, 400 पार जाले, आख्खे देश आज हे पळयता. ताका लागून दुसरेच भाशेन एक चळवळ कशी बिल्डअप जाला. वन न्यू मुवमेंट इज टेकिंग प्लेस. आमचो देश खंय तरी सारको मुखार वया. आमचे गोंय तरी थोडे फाटी बसलेले, पळयत रावलेले. बिकॉज वेन देर इज अ चेंज इट टेक्स टाइम टू चेंज. म्हणजे बीजेपी येयल्या 10 वर्सां जाली, मोदी येयल्या 10 वर्सां जाली, हिंगाय कितली वर्सां जाली, बाब मनोहर पर्रीकर आसले, डॉक्टर प्रमोद सावंत जातले काय ना. पण आज इतले सगळे डेव्हलपमेंट पळोवन, सक्सेस पळोवन दाखयता की ही न्यू पार्टी निर्माण जाली, लोकांमध्ये लोकांच्या मनान रिगली आणि उरले आणि कायमची खूप वेळ राज करपाक ही पक्ष आसतलो. आणि हो संदेश, ही मेसेज आख्खे देशाक गोंयांसून तशें देशांसून गोंया म्हणल्यार दोन्ही सीट आमी जिखतले आणि हे तरी आता निश्चित जाल्ले आसा. ते कोण कॅन्डिडेट डिसाइड जायना, कितलो वेळ घेता हे दाखोवन दिता. हाऊ मच इन दीस एवे कितले कोसडून ते पडलेले आसा, झगडटा तेंचे. अरे तुम्ही रुलिंग ना, तुम्ही कमी जायत आसा. आज कालूस हिंगा पावलो, कमी जाता आसतना इतली झगडी म्हणजे कितल्यो तुम्ही सगळे कुल्लेच जाला अशें जालें ना. आणि लोक कुल्ल्यांक पसंत करतले आणि लोकांक कितें बरें तरी जाय. तो ताका लागून म्हाका तरी खात्री आसा हे दोन्ही सीट निश्चितपणे हो वारो जो आज हिंगा जाला सगळे कडेन जालो. दाबोली तरी आमी व्हडली लीड दिवपाची आसाच. आता वास्कोय निश्चितपणान जाले, मुर्मुगांव तरी आसात आणि ते कुट्टाडे पावतले. आणि मुर्मुगांवसून सदांच एक याद दवर हांव मानता, मुर्मुगांवसून जो वारो जाता तेच वाऱ्याचेर सगळे उबोन वयतात. लोक ते उपपा लागले, ऑपोजिशन उपपा लागले आणि म्हाका तरी दिसता की लोक अपेक्षा करना ते माजन आमकां मेळटले आणि हे आमी अपेक्षित रावतात. कित्याक आमचे काम केला तेजेर उपलब्ध आसा, लोकांक अशी स्कीम दिला तेजेर उपलब्ध आसा. भाजपान आख्खे ऑलराउंड डेव्हलपमेंट भाजपा गव्हर्नमेंट डॉक्टर प्रमोद सावंतान केला ते दिसता, सांगपाची गरज ना. आता कितें आसा एकूच हांव सांगपाक सोदता लोकांक, एक एकदां कितें बरें आसलें सुद्दां जाल्यार एक ल्हानशी वस्त ते स्पॉयल करपाक दिनाका. लायक कितें एक रांदून कितें दवरता, एक मूस पडल्यार सुद्दां ते परत खावपाक जायना. हे व्हडलें चित्र आसा. देर इज समथिंग फॉर एवरीबडी, इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ. धर्माच्या आदारार न्हू, ऑल पीपल इन्क्लुडेड. देर इज लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट फ्रॉम मोदीजी टू द एंटायर कंट्रीमॅन. आणि आज आमी सुपर पॉवर जाले आसा. फ्रॉम 10th पोझिशन 5th पोझिशन, फाल्यां 3rd पोझिशन इन नेक्स्ट 3 to 5 years आमी खूंय पावत आसा. हे डिरेल करपाचे ते लोक सोदता, कित्याक ते जाणात ते मागीर कायमचे सोंपले. आनी कोण काम करता तो उरतलो न्ही. मोदीजी काम करता उरतलो, डॉक्टर प्रमोद सावंत काम करता उरतले, भाजपा पार्टी काम करता उरतली, लोकांमध्ये रिगतली. हे आमी लक्षात दवरून आमी सगळे गट प्रमाणात काम करूया. वन्स अगेन वेलकम टू युअर होम म्हणटा एंड ऑल हिज काउन्सिलर्स. इनफॅक्ट थोडे तितून बरेचशे हेवी वेट आसा. नाव गेल्यार येतात, कोणाचे नाव काडपाचे. ऑल ऑफ देम आर हेवी वेट्स. दे आर लीडर्स इन देयर ओन राउट. हांव तांकांय शाबासकी दिता. वेन अ पर्सन इज ऑपोजिशन, they stood by Carlos, and today Carlos feels happy to come with all of them to Bajapa party, to our lovely party. And ताका लागून हांव ताका हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. आणि त्यांचे हास्य चेहरे पळोवन हांव समजता वास्को खूबसो बदल जातलो. आणि बाब दाजी तितलेच रस्त्यान काम करतलो, उमेदीन काम करतलो. हे सांगून हांव सगळ्यांक परत एकदा म्हणजे हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. वेलकम होम. सदान आयज कार्लोस येयल्या, तशेंच तुमचे कितलेशे लिडर आजे सोडून गेल्ले बीजेपी.
पार्सेकर जावं मागीर उत्पल पर्रीकर आसा अशे लिडर आसात तांकां परत हाडपाचे कितें प्रयत्न चालू आसा काय? तुवें जे नांव घेतिल्लें आसा पळय तेंचे हाडप काय न हाडप हें केंद्र ठरयतलो. जे आमच्या हातीन आसा पळय तो पूर्णपणे आसात. थोडे आमचे बरोबर ओपनली आसतले, काही जाण आमचे कडेन इन कॉन्टॅक्ट आसात. त्यामुळे पूर्णपणे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी कडल्यान उबे उरले. जशें आतां मविनान सांगलें, दक्षिण गोंया भितर बरेच जाण तेंच्यांनी आपलो सपोर्ट डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट काय म्हजे कडेन उलयले, काय मविना कडेन उलयले आसात, काय अलेक्स बाब शेकेरा कडेन. त्यामुळे ऑल आर इन टच विथ भारतीय जनता पार्टी आनी बऱ्या तरेन आमकां लीड मेळून आमी दोनूय सीट निवडून हेजेर एकूच सांगपाक जाय, ऑलरेडी लोक जॉईन जावपाक लागला. हालीं आमचे एक्स सरपंच आनकले तो डिसुजा जॉईन जाले. तेच भाशेन आनीकूय लोक जॉईन जावपाचे आसा. ते तुमकां कळटलें, तुमच्या माध्यमान हांव एनावन्स करतलो. इक्वली बिग अप पीपल. आज म्हाका कितें दिसला, बीजेपी शिवाय कोणूच ना. लेट्स बी दे